दूध उत्पादक एकीकडे येयल्ले आसात. पेडण्यापासून पेडण्या ते डिचोलीपर्यंत हे इतके दूध उत्पादक आम्ही सगळे एकीकडे येयल्या. कित्याक तर आम्ही आयज फार्मर आमची सपोर्ट प्रायस मेळोंक ना, ताका लागून सगळे वंचीत जाल्ले आसा. आयज 7 म्हयने जाले जवळ आमकां सपोर्ट प्रायस ना. आमी धंदे आमचे टिकोवचे कशे असो सगळ्यांक प्रश्न पडलेलो आसा. आणि हो आमची ही जी संघटना आसा ही आमची उत्तर गोवा दूध उत्पादक शेतकरी संघ अशी ही आमी फुडें फॉर्म करतले. म्हणजे ही आमी रजिस्टर फाल्यां करतले आणि ह्याच्या अंतर्गत जे आमचे इश्यू आसात, जे फार्मराचे आमचे इश्यू आसात ते आमी त्याच्या अंतर्गत सॉल्व करतले. आता ऑलरेडी आमी डिचोलीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्याकडे उलयल्ले आसा आणि त्यांच्यानी आमकां सांगलां की आमचे जे गोंयचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंची अपॉइंटमेंट घेवन तुमकां 14 शक्यतो 14 तारखेक तुमकां अपॉइंटमेंट घेवन दिता आपूण. तेन्ना तुमचे जे कितें म्हणणें आसा हे तुमी तेंच्या सविस्तर मांड आनी त्याच्या उपरांत जो तुमी स्टेप घेवपाचो आसा तो मागीर तुमी घेयात अशें म्हणून आमदारान आमकां सांगलेलें आसा. की आयज फार्मराक आतां पळय हे दिसांनी इतको फार्मराक त्रास जाल्लो आसा की पेंट सुद्दां वाडलेली आसा, खावड वाडलेली आसा, इतर रॉ मटेरियल सगळें आमचे म्हणजे जितली आमकां कितें लागता ते सगळें वाडलेलें आसा. ताका लागून आज 7 म्हयने जाले आमकां सपोर्ट प्रायस ना. ताका लागून आमी सगळे कन्फ्यूज जाल्ले आसा की कितें करचें. फार्मर काय करपाचें ना, अख्खो उत्तर गोवा प्रांत आमकां एकेडी करपाचो आसा आणि हो मोठो मेळावो घेवनूच हे सगळे आमचे जे प्रश्न आसात ते आमकां मार्गी लावपाचे आसा. खूब प्रश्न आसात, ते सगळे प्रश्न आमकां मार्गी लावपाचे आसा. आयज तुमची मिटींग आसली ती एक्झॅक्टली कित्याक खातीर? आमी आतां मिटींग म्हटल्यार आमची कशी आमी दर म्हयने 10 तारखेक एकीकडे येवपाचें आणि आमी चर्चा करपाची ह्या विशयाचेर अशें आमचें ठरलेलें. जे अडचणी आमचे असतात ना ते मांडपाचे. प्रत्येक दूधकाराचे जे जे अडचणी आहात ते ह्या म्हयन्याचे मिटिंगेन आमी मांडपाचे आणि ते मग फुडें घेवन वचपाचे. हो आमचो हे मिटींग घेवपाचो उद्देश. तेकाच लागून आमी आतां तसंच आमी एक निवेदन तयार केलां की सरकार कडेन वचपाचें की जे आमचे 8 म्हयने ते 9 म्हयने जाय दिले आतां आमकां आधारभूत किंमत मेळांक ना, ती मेळची आमकां 2 म्हयन्यान तरी एकाउंटार जमा जावची. हो एक उद्देश आहा भितरचो. आणि दुसरो विशय आहा तो आधारभूत किंमत आहा ती वाडोवपाची सरकारान. हो विशय दुसरो. तिसरो आहा तो दुधाचो दर आहा तो वाडोवपाक जाय. तो वाडल्या शिवाय हो धंदो स्टेबल रावचो ना, नाजाल्यार तो बंद करचो पडटलो. एक कांयतरी निर्णय ते दीस जाता जाल्यार आमी हो कंटिन्यू दवरतलो, ना जाल्यार आमकां फुडें आंदोलनान भाग घेवचो पडटलो. आणि जी आमची जी हेची डेरीचे फार्मर आहात आणि डेरीची स्कीम आहा डेरी खातीर जी एनिमल हजबंड्रीची ती तयार करतना आमकां दूधकार जे आहात गोंयाभर तांकां विश्वासान घेवन सरकारान करची. हो एक आमचो डिमांड भितर आहा. ना फाटल्यान आमची प्रेस जाल्ली न्हू तेन्ना आमचो कितें आमकां कांय रिस्पॉन्स येवंक ना ते. आणि आता बघल्यार आमची इन्सेंटीव इले आता 9 महिने जाले. 9वो म्हयनो चालू आसा आमचो. एप्रील पासून आमची पेंडींग आसा. आमी शेतकऱ्यांनी कितें करपाचें? आमचो उदरनिर्वाह तेतूनच न्हू. आमकां कितें प्रॉफीट लॉस सगळें आमकां तेतूनच हे करचें लागता. आमी कितें करपाचें? आमी सरकारा कडेन आमकां नोकरी दी म्हणून सांगिना. आमचो जो धंदो आहा न्हू तोच आमकां तुमी आमकां तेचेर कितें तरी आमकां इम्प्रूवमेंट करा, कितें तरी आमकां तेचें सहकार्य करा तुमी. इतलेच आमचे मागणी आसा आणि आमकां टायम टू टायम आमची इन्सेंटीव आमकां दिवंक जाय.